मुळावे शाळांनी इंग्लिश माध्यमा खातीर झगडपी फोर्स खंय आता गोंयभर हो विशय घेवन जागृतायेक भोंवपाचो आसा। फोर्साच्या प्रचारा फाटल्यान धर्मीक अजेंडा आसा म्हूण भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान आरोप केल्यात। फोर्साच्या फुडाऱ्यांनी मंचाच्या प्रचाराचेर तिडक उक्तायली। गोंयकारांक फोर्साचो नेमको अजेंडा कितें तो सांगपाक फोर्सान गोंयभर अभियान सुरू करपाचें थारायलां। आमकां गव्हर्मेंटान ऑलरेडी कॅबिनेट डिसिजन दिलां आनी आमचो डिमांड आसा की तो एक्ट करचो म्हणून एक लॉ कायदो आमी मागतात गव्हर्मेंटा लागीं। आतां आमी एक कॉन्स्टिट्युएन्सीन जावन सगळे आख्खे गोंयचे सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी वचून आमी एक अवेरनेस लोकां मदीं, कित्याक आमच्या आड उलयतात ते धर्माच्या नांवान लोकांक घुस्पायतात। आमकां हें केल्लें नाका कोणेंच, कित्याक आमी गोंयकारां वी आर पीस लविंग पीपल आनी आमी सगळीं एक जावन कितें तें लोकांक सांगूंक सोदतात। So all these are instigations by the BBSM. We have never said or we have never attacked. We have been in this last 4 years only on the issue of freedom of instruction. Whereas they have used religion, they have used very bad sentences on us, which is not right. फेरयेच्या दिसांनी आता मडगांवचे मुखेल रस्ते मेकळे उरतले। मडगांवच्या फेस्ताची फेरी आता रस्त्यार आनी फुटपाथार घालूंक मेळची ना। ग्रीन गोवा फाउंडेशनान घाल्ल्या याचिकेचेर हायकोर्टान निकाल दिलो। यो वच करतल्या लोकांक आनी येरादारीक त्रास जावचो न्ही म्हूण आता फेस्ताची फेरी SGPDA ग्राउंड आनी उपेगांत नाशिल्ल्या रिंग रोडार घालपाक मेळटली। मडगांवचे फेस्त 8 डिसेंबराक जातले। फेस्ताची फेरी आता मडगांव पणजी रोडार आनी फुटपाथार घालपाक मेळची ना। हायकोर्टान मडगांव पालिकेक तसो आदेश दिला। रस्त्यार फेरी घालपाक दिवची न्ही म्हूण ग्रीन गोवा फाउंडेशन कोर्टान गेल्ले। पुलिसां CCTV कॅमेराज घालपाक लायले, पुलीस स्पेशल पेट्रोलिंग आसतलें, पुलीस कंट्रोल रूम आसतलो, जे पड कोण येताय हॉकर्स की थिंगपा आहाय तांकां टॉयलेट फॅसिलिटी। ही आज जे पड फेस्त आहा फेरी घायल्या की गव्हर्मेंटाकूय रेव्हेन्यू जनरेट जातलो, पब्लिकाक त्रास जावपा ना आनी एक स्मूथ फेस्त अशें दिसतलें की सगळ्यांक एक जाग्यार मेळटलें की SPDA ग्राउंडार गेले म्हणटून सगळ्यांक एक जाग्यार मेळटलें। पयलीं कितें जातालें रोड क्रॉसिंग जातालो, रोड लोक सडनली क्रॉस करता लोकांक एक्सिडेंट जाता, मेजर एक्सिडेंट जालें। इवन नोटिफाय केल्लो की रोड तो एक्सिडेंट झोन जाल्लो, नोटिफिकेशन सुद्दां काडलें, बट त्या नोटिफिकेशनान बी कोण वालो दिना केन्ना एनफोर्स जावना। आनी फुटपाथ कितें आसता? सो फुटपाथ फ्री आसतली, एक पासून फुटपाथ ब्लॉक करपाक जावपा ना। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। गोंय सरकार नवे शिक्षण धोरणाचेर 10 नोव्हेंबर मेरेन केंद्र सरकाराक सुचोवण्यो दितले। ह्या धोरणाचेर जाळवणदारांच्यो सुचोवण्यो घेवपाक पर्वरेश शिक्षण संचालनालयांत निमणी बसक जाली। स्कूल शिक्षण आनी उच्च शिक्षण अशे 2 पावड्यांनी सुचोवण्यो घेतल्यात। स्कूल शिक्षणात 13 संकल्पना आनी उच्च शिक्षणात 20 संकल्पना आसात। It is bottom to top approach has been adopted, where the stakeholders are consulted at a different level, like village panchayat, urban local bodies, Jilla Panchayat, district collectors, and then the state level. So basically it is classified into 2 tracks. One is school education, another is higher education. School education, there are 13 themes, and higher education, there are 20 themes. The themes are subdivided into questions, and the deliberation should be within the frame of these themes and questions. But different level, there are different sub-questions, because the same questions are not for all. But themes are same. And all together, all responses together, it will become a state response. The state response which we have to collect, the State Council of Education, Research and Training has been entrusted this work to complete in a time-bound manner. The deadline which is given by 10th of November. MRFन पुरस्कृत केल्ली रॅली दी गोवा सर्त आयतारा उत्तर गोंयांत जाता। शेनवारा सर्तींत वांटेकार जावपी गाडयो तपासतले। सर्त बागा सुरू जातली। वट्ट 160 किलोमीटर ही रॅली चलतली आनी बागाच रॅलीचो फिनिश पॉयंट आसतलो। वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान 35 मोटर स्पोर्ट्स सर्तींत वांटेकार जातले म्हूण आयोजकांचो अदमास। त्या भायर गोंयकार सर्तकांक वेगळे इव्हेंट्स आसतले। The event will be the 6th round of the national championship. MRF again will be our principal sponsor. We are happy to have Manipal Hospitals as our medical partner and sponsor. Nazri will be our hospitality partner. GoPro cameras will be our
coverage partners for the event. This event is now will be based between Bardes and Perne Taluka, which will start off in Nazari Resorts on the 7th. The event will actually be on the 8th. Pre-scrutiny and event coordination will happen on the 7th. We are expecting about 35 entries from the national category, 20 to 22 entries from the local category. We are having a special local category for couples class and ladies class. The routes are very tricky. There's a small portion of dirt. It is going to be very challenging, probably one of the only challenging tracks that India has seen in the national championship. इतल्याने खबरांची तरंगात सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार.